विश्वगुरू भारत देशाच्या 76व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या तमाम गोंयकारांक आणि देशाच्या विविध राज्यांतल्या बंधू भगिनींक मना काळजांतल्यान परबी। ह्या समयाचेर हांगासर उपस्थित आसात देशाचे पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, गोंय विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते बापू युरिया आल्लेमांव, आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे, गोंय मंत्रिमंडळांतले म्हजे वांगडी श्री आतानियो मोन्सेरात, त्याच बरोबर राज्याचे एजी ॲडव्होकेट जनरल श्री पांगम, राज्याचे मुख्य सचिव श्री पुनीत कुमार गोयल, स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे सगळे आदरणीय सदस्यगण, गोंयच्या प्रशासनातले सगळे अधिकारी, विविध पुरस्काराचे मानकरी, सशस्त्र पुलीस दल, अग्निशामक दल, होमगार्ड, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया, शालेय विद्यार्थी, म्हज्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, उठो जवानो देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। स्वातंत्र्याची 76 वर्सां पुराय करपाच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्या निमित्तात गोंयच्या लोकांक हांव काळजांतल्यान परबी पावयता। हजारांनी भारतीयांनी केल्ल्या त्यागाचो आमी उपकार मानून याद करता म्हणून आयचो आमच्या सगळ्या खातीर हो एक अभिमानाचो दीस आसा। सगळ्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्याक, शौर्याक आणि त्यांच्या त्यागाक हांव नमन करता। स्वातंत्र्याच्या 76 वर्सां पुराय करपाक एक अत्यंत उल्लेखनीय गजाल आसा। इश्टानो, हांव तुमचो मुख्यमंत्री म्हणून 5वे खेपे स्वातंत्र्य दिसाचें भाशण दिता। 5 वर्सां जालीं आमचें सरकार सत्तेर आयिल्ल्यात। ह्या काळात राज्या मुखार अनेक अडचणी आयल्यो, संकश्टां आयलीं, पूण तुमचो विश्वास आणि आशीर्वाद ह्या नेटार म्हज्या सरकारान ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान समर्थपणान भायर सरून गोंयच्या विकासाची यशोगाथा निरंतर चालू दवरपाक शकलो, ही भोवमानाची गजाल आसा। हांव ह्या खिणाक आमचो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत महोत्सव हाच्या अंतर्गत देशाच्या उज्वल भविष्या खातीर घेतलेले विविध निर्णय तांच्यांनी चालीक लायल्या, तांच्या ह्या उपक्रमा खातीर तांकां परबी भेटयता। आमचो देश विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाक आणि योजनाबद्ध रित्या काम करपाक स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळात सर्वसामान्याचो विकास आणि विकसित करपाक आणि विश्वगुरू भारत जावपा खातीर हे आमचे व्हड स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळे मेळून वावरुया। हाचोच एक भाग म्हणून गोंय सरकारान चिंतन शिबिराचें आयोजन करून सरकाराच्या प्रत्येक खात्यात पॉझिटिव्ह चेंज घडोवन हाडपा खातीर नव्या विचाराक, नव्या तंत्रज्ञानाक आत्मसात करून प्रशासन लोकभिमुख करपाक आणि गतिमान करपाच्या नजरेन आराखडो तयार करपाचो नियाळ घेवपाचें काम सुरवात केला। सध्या आमी हवामान बदल सारकिल्ल्या परिस्थितींतल्यान संक्रमण करतात आणि महामारी सारकिल्ल्या परिस्थितीचेर खूब यशस्वीपणे आमी जैत मेळयलां। वेगवेगळ्या सरकारी उपक्रमा वरवीं, धोरणा वरवीं आणि कार्यावळी वरवीं आमचे सरकार, राज्य तशेंच केंद्र सरकार देश समर्थपणान फुडें वचपाची वाटचाल करीत आसा। स्वयंपूर्ण गोंय ही गोंय राज्य आत्मनिर्भर जावचें, स्वयंपूर्ण जावचें ह्या नजरेंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय हो कार्यक्रम 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा सावन आमी चालू लायलो आणि अंत्योदय तत्वाचेर हो कार्यक्रम राबोवपाक आमी यशस्वी जाल्ले। प्रत्येक घटकाक ताज्यो मूलभूत सुविधा दिवच्यो म्हणून सरकारान फाटल्या आपल्या टेन्युअरांत जायतें काम केलां आणि ताकाच लागून म्हणजे मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स हाची प्रचिती आमकां सगळ्यांक आयल्या। ह्या कार्यावळीच्या हे पयल्या टप्प्यात आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र, तालुका नोडल ऑफिसर्स आणि सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी, पंच, सरपंच यांच्या सगळ्यांनी खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करपाक शकले। म्हणूनच तर सगळ्यात चडांत चड 24,000पेक्षा चड नागरिकांच्या मेरेन वेगवेगळ्यो आमी येवजण्यो पावोवपाक शकल्यो, ज्यो हाज्या पयलीं केन्नाच पावूंक नाशिल्ल्यो। आता स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही कार्यावळ आमी सुरू केल्या। तातूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो आमी कार्यक्रम हातांत घेतला। युवक आणि महिला हांचे सशक्तीकरण करप, तांकां कुशळटाय विकास करप, उद्योजक निर्माण करप हाचेर चड म्हत्व आसा। स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्यो योजने खाला SHG आणि तरणाटे आणि महिला खातीर उद्योजकताक सुरवात करप हो आमी योग हातांत घेतला। फाटल्या काळात आमी पळयता
की वेगवेगळ्यो कार्यावळी ज्यो उरिल्ल्यो त्यो ह्या काळात आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट ITH हांच्या मार्फत स्किलिंग करपाचें काम सुरवात केला. त्याच बरोबर वेगवेगळी कॉर्पोरेशन्स वेगवेगळी डिपार्टमेंट गांवांतल्यान मोठ्या प्रमाणात स्किलिंग कार्यावळ हांगासर सुरवात आसा. आमी पळयता खास करून महिला ज्यो गांवगिऱ्या वाठारांनी त्यांची जीवनशैली वयचेल्या पावड्याचेर हाडपा खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसा. काणकोण आसतलें, सांगे आसतलें, केपें आसतलें अशा गांवांतल्यान वेगवेगळ्या अनुसूचित जाती जमाती हांच्या खातीर आमचें सरकार जायते वेळार वेगवेगळी कामां करता आसतना तुमकां दिसता. एड्युकेशन क्षेत्रांत आमी पळयता की ह्या बाबतींत पुराय देशापेक्षाय उंचेल्या पावड्यार पावपाचो आमचो मोख आसा. आनी म्हणूनच तर शिक्षणाची गुणवत्ता सुदारपा खातीर आनी नवो बदल आत्मसात करपाक शैक्षणीक मळार गोंयकार सातत्यात अग्रेसर आसा. NEP 2020 म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हाची अंमलबजावणी करपाक आवश्यक ते सगळे प्रयत्न आमी चालीक लायल्या आनी पयलेच फावटी पुराय राष्ट्रीय मळाचेर आमी पळयता की प्रायमरी एड्युकेशन किंवा हायर एड्युकेशन ह्या क्षेत्रांत गोंय जे आसा NEPच्या धोरण राबोवपा खातीर 1 नंबराचेर फुडें आसा. गोंयच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक 12वी मेरेन आमी पळयता की स्मायल फाउंडेशन नवी मुंबय हांच्या वतीन बायजूस लर्निंग ॲप ऑनलायन पद्दतीत हो प्रकल्प आमी चालीक लायला आनी चालीक लायता आसतना सरकारी तिजोरेचेर कसलोच आमी आर्थीक भार घालूंक ना. कोडिंग आनी रोबोटिक शिक्षण आमी फाटल्या 2 वर्सां पासून गोंयांत राबयता आनी 6वे पासून आज 9वे पर्यंत गेल्ले विद्यार्थी खूब बऱ्या अर्थात कोडिंग आनी रोबोटिक हे एड्युकेशन प्रत्येक सगळ्या गोंयांतल्या सगळ्या एड्युकेशन क्षेत्रांत घेता. कोडिंग आनी रोबोटिक हाच्या बाबतीत आनी मी लॅब सुद्दां सगळ्या पर्यंत पावोवपाक शकले. स्किल डेव्हलपमेंट ही गोंय सरकाराची प्रमुख मोख आसा. कौशल्य विकासाच्या मळाचेर उल्लेखनीय कार्य करून गोंय राज्याक आदर्श राज्य करप हो आमचो हावेस आसा आनी ताकाच लागून टाटा वांगडा MOU करून 5 सरकारी ITI हांचो कायापालट करून टेक्नॉलॉजी हब करपाची मोख सध्या सरकारान दवरल्या. ह्या प्रकल्पा खातीर टाटा स्वखर्चान ही सगळी सामग्री हाडटले. तांच्यांनी जवळपास 156 कोटी रुपया खर्च करपाचें थारायल्या आनी त्याच वांगडा सरकार ह्या स्किल डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर 40 पेक्षा चड कोटी रुपया खर्च करून सगळ्यो ITI अपग्रेडेशन करपाचें सरकाराचें मोख आसा. त्याच बरोबर डायकिन हाच्या कडेन सेंटर ऑफ एक्सिलन्स रेफ्रिजरेटर आनी एअर कंडिशनर हाच्या खातीरूय MOU आमी सायन केला. जॅग्वार ग्रुप हांच्या कडेन प्लंबिंग प्रशिक्षण हाचो MOU सरकारान सायन केला. 47 विविध MOU करता आसतना थळाव्या तरणाट्यांक आपल्या उपजिविकेचें साधन दिवचें हीच सरकाराची मोख आसा. सिमेंस लिमिटेड हांच्या बरोबर आमी ITI प्रिन्सिपल आनी इन्स्ट्रक्शन्स हांकां वेगवेगळ्या पद्दतीची ट्रेनिंग दिवन सगळ्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या पद्दतीचें प्रशिक्षण दिवपाचें थारायलां. रिचा ह्या संस्थे मार्फत अपस्किलिंग आनी हॉस्पिटॅलिटी ट्रेनीज हाचें प्रशिक्षण दिवपाचें थारायलां आनी पयलेच फावटी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयचे तरणाटे हे वांटेकारी जातले हातूंत दुबाव ना. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट जिम हांच्या मार्फत कौशल्य विकासाच्या खातीर सगळ्या कर्मचाऱ्यांक MDPचें प्रशिक्षण दिवपाचें आमी थारायलां. श्री रुरल डेव्हलपमेंट हांच्या सौजन्यान स्किल सेंटर ऑफ एक्सिलन्स फार्मागुडी ITI ह्या संस्थेच्या आतां मेरेन फार्मागुडी ITI हांगासर सोलार पॅनल इलेक्ट्रिकल पॅनल हे कार्यान्वित केल्या आनी ITIच्या भुरग्यांक आमी ट्रेनिंग दिवपाच्या कामाचेरूय भर दिल्या. गोवा शिपयार्ड हांच्या वतीन आमच्या ITIचें अपग्रेडेशन जाता आनी ट्रेनी म्हणून वेगवेगळ्या भुरग्यांक ते प्रशिक्षणूय दीत आसा. फेलोशीप ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमच्या गोंयच्या तरणाट्याच्या मदीं खूब क्षमता आसा आनी तीच क्षमता आमी ह्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी तांकां सांबाळून घेवचो. त्यांची प्रतिभावंत तरणाट्यांची कार्यावळी आमी ह्या फावटी सुरवात केल्या. ह्या वेळार म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की फेलोशीप कार्यावळींतल्यान एका CM फेलोची अमेरिकेंतल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ टोलेडो हांगासर PhD इन मेडिसिनल केमिस्ट्री खातीर निवड जाल्ली आसा. त्याच बरोबर दुसऱ्या CM फेलोची रशिया देशांत जावपी द एशियन डायलॉग 2023 हाच्या खातीरूय बी आमच्या फेलोची निवड जाल्या. ही गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. अप्रेंटिसशीप कार्यक्रम हो सरकाराचो एक प्रमुख कार्यक्रम. ज्या कार्यक्रमाची तोखणाय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ली आसा. आमच्या सरकारान गोवा चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप पॉलिसी द गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिशमेंट 2023 हाच्या अंतर्गत
स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हो कार्यक्रम चालीक लायला. एप्रेंटिसशीप कार्यावळीत आमी आजपर्यंत पळयता की फक्त ITI आनी इंजिनियरींग न्ही तर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट वेगवेगळ्या सेक्टरांतले मॅट्रिक नॉन मॅट्रिक 12वी अशे सगळे तरणाटे सरकारी आनी बिगर सरकारी आस्थापनात जॉइन जावपाचे आसात आनी आतापर्यंत जवळपास 10,000 भुरग्यांनी हाची नोंदणी केल्या. 5,000 भुरग्यांक पयलेच फावटी अशा पद्दतीत सरकारी डिपार्टमेंटांनी ट्रेनिंग घेवपाची संद हितून अवेलेबल जाल्या. आमी म्हणटा तो एक वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जावचो म्हणून ह्या पद्दतीची कार्यावळ सुरवात जाल्या. म्हाका खबर आसा की येता त्या काळात प्रायव्हेट सेक्टरात जॉइन जाल्ले एप्रेंटिसशीप इन फ्युचर ह्या पद्दतीचो वर्क कल्चर जर डेव्हलप जाला आसत मॅक्झिमम 80% पेक्षा चड तेच लोक परत एकदा प्रायव्हेट सेक्टरात आपूण थंयसर जॉब एब्जॉर्ब जावपाक शकतले आनी मोठ्या प्रमाणात आमी अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न गोंयांतलो सुटोवपाक शकतले. आमी हाची नोंद राष्ट्रीय स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टल हाचेर करून आमी ह्या पद्दतीचे 10,000 प्लस म्हणजे 15,000चे एप्रेंटिसशीप आयजूय बी आमी पळयता की नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टल हाचेर अवेलेबल आसा. म्हणजे गोंयांतल्या प्रत्येक तरणाट्याक एक तर शिक्षण घेवपाक जाय ना जाल्यार नोकरी करपाक जाय. ताज्या मदीं बेकार रावपाचो आसत जाल्यार ताणें एप्रेंटिसशीपीक जॉइन जावचो, आपल्याक स्किलिंग करचो जेणे करून ताका वेगळी ऑपॉर्च्युनिटी तेजी वाट पळयतली. गोंयांत आमी वेगवेगळे अचिवमेंट्स करपाक शकले. तातूंतलीच आमी गोवा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 आमी पळयता की गोवा IT पॉलिसी आसतली, गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली किंवा गोवा टुरिजम पॉलिसी आसतली. हाच्या मार्फत वेगवेगळे ग्रीन इंडस्ट्रीज गोंयांत आमी अट्रॅक्ट करता आनी ताकाच लागून गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयल्या उपरांत अशा पद्दतीच्या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीक आमी गोंयांत आपयता. आनी ताकाच लागून आज गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल 2023 हो कायदो आमी पारीत करून म्हज्या सरकारान गोंयच्या शेताचे खाजनांचे दायज संवर्धन करपी तो ऐतिहासीक निर्णय आमच्या सरकारात घेतलेलो आसा. आमचे गोंय राज्य अल्पसंख्याक वित्त विकास महामंडळ आनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्त महामंडळ नवी दिल्ली कडल्यान बरी कामगिरी केल्ल्या बद्दल पश्चिम क्षेत्रांतल्या राज्यां मदीं ताचो 3रो क्रमांक मेळ्ळो ही भोव अभिमानाची गजाल आसा. GST कायदो चालीक लावपाच्या खातीर विविध वेवसाया कडल्यान प्रलंबीत असलेली थकबाकी वसूल करता आसतना गोवा रिकवरी ऑफ एरियस टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अँड अदर ड्यूज थ्रू सेटलमेंट बिल 2023 विधानसभेत आमी पारीत करून गोंयच्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आमी थकाय दिल्या जेणे करून तांच्यांनी ट्रान्सपरंट बिझनेस करपा खातीर गोंय सरकार बरोबर सदोदीत कार्यरत रावचे हें आमी तांच्या लागीं मागता. वेगवेगळ्यो नोंदी तयार करपा खातीर सरकारी आस्थापनांतल्यान मॅनेजमेंट अँड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हाच्या खातीर गोंय सरकारान द गोवा पब्लीक रिकॉर्ड बिल 2023 हें संमत केलां आनी सगळ्या खात्यां मदीं ही नोंदी सांबाळपा खातीर मार्गदर्शन करपी आमी आतां पळयता की सगळे रिकॉर्ड्स जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार आमकां द गोवा पब्लीक रिकॉर्ड बिल 2023 हें बिल गोंयच्या विधानसभेत पारीत करून एका प्रकारे अशा पद्दतीचे रिकॉर्ड मेंटेनन्स करपा खातीर सगळ्यांचेर आमी बंधनकारक केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे द गोवा एन्शियंट अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स एक्विजिशन अँड प्रिजर्वेशन बिल 2023 हें विधानसभेत आमी पारीत केलें आनी पयलेच फावटी हे विधानसभेत संमत जाल्ल्या बिला पासून आमी पळयता की ताका लागून आमचो ऐतिहासीक नोंद आमचे ऐतिहासीक पुरावे वेगवेगळ्या राज्यांत आसतले, देशांत आसतले किंवा परदेशांत आसतले हे हाडपा खातीर आमी हो कायदो पारीत केला. आनी हाच्या फुडें इतिहास संशोधकांक जाचेर हिस्ट्रीचो अभ्यास करपाचो आसा, वेगवेगळ्या विशयांत PhD करपाची आसा, तांच्या खातीर द गोवा एन्शियंट अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड एक्विजिशन अँड प्रिजर्वेशन बिल 2023 हें खूब कामाक येतलें आनी गोंयचो खरो इतिहास लोकां समोरचेर हाडपा खातीर ते सातत्यात अशा पद्दतीचे PhD स्कॉलर्स वावुरतले हेजी म्हाका गर्व आसा. आमी पळयता की आमच्या सरकारात होमगार्ड सर्विसीस गेल्या कितलींशींच वर्सां आपले सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो गोंय सरकाराक दीत आशिल्ले बट तांकां केन्नाच थोड्या जाणांक मानाचें स्थान मेळूंक शकूंक नाशिल्लें. तांची इच्छा आशिल्ली की केन्ना तरी आमी बी पुलिसेंत ह्या भरती जावचे, पुलिसेंत भरती जावंक ना म्हणून होमगार्ड जाल्ले. बट 62 अशा होमगार्डाक आमी कायद्यान रिलॅक्सेशन करून तांकां पुलीस भरतीत करपाचो निर्णय घेतला. तेय सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स आमकां सातत्यात खबर आसा गोंय राज्याची आमी स्वातंत्र्याची 60 वर्सां आमी पुराय केली बट तरी सुद्दां CFF कॅटेगरीच्या अंतर्गत दिवपी खुबश्या भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो दिवपाच्यो उरिल्ल्यो. आयज ह्या सुवाळ्याचेर थोड्याच दिसा पयलीं
42 भुरग्यांक आमी नोकऱ्यो दिल्यो. उरलेले सगळे भुरगे जे आसा हे 19 डिसेंबर 2023 पैकी सगळ्या CFF भुरग्यां खातीर आमी नोकऱ्यो निश्चित रित्या दितले हाचें हांव आश्वासन आयच्या घडीक दिता. सरकारी वेवस्था आनी नागरीक म्हटले काय एक आमी सरकाराचे लक्ष केंद्रीत करपा खातीर समाजाचो प्रचार वाडोवपा खातीर सातत्यात आमी वेगवेगळे कार्यक्रम केले. तितून सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे प्रशासकीय अधिकारी आसतले, मंत्री आसतले हे सातत्यात लोकांच्या बरोबर वचून लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे काम आमच्या सरकारान सातत्यात केला आणि तेकाच लागून एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट लोकां मदीं क्रिएट करपाचे काम म्हज्या सरकारान केला. अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार कोणाचेच कसल्याच पद्धतीचे काम उरचे न्ही म्हणून तर सातत्यात आमी वावुरता. आमी पळयता की 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम जो केंद्रीय लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हेचो नियाळ घेता त्या 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामात जवळपास 8 ते 10 प्रोग्रामांनी गोंय हे एक नंबराचेर आसा. ही गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. तातूंतल्यान आमी वेगवेगळे इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, टॉयलेट फॉर ऑल असे विविध कार्यक्रम जे आसा हातूंत सातत्यात गोंय हे एक नंबराचेर उरलां. हे गोंय सरकाराची स्तुती बी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्या. आमी पळयता की आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या बाबतींतूय बी गोंय फाटीं उरचें न्ही म्हणून गोवा ब्रॉडबँड प्रणाली 191 ग्रामपंचायती आणि जवळपास 1,500 सरकारी कार्यालयां हितूंतल्यान शैक्षणिक संस्था हांकां इंटरनेटात जोडपाचें काम राज्य सरकारात केल्लें आसा. हो प्रकल्प नेटान फुडें व्हरचो म्हणून आमी पळयता की हर घर नल हाज्या उपरांत हर घर फायबर ही योजना सरकारात कार्यान्वित करपाची ठरयल्या आणि भारत सरकाराच्या बरोबर भारत ब्रँड हितूंतल्यान 2,196 कोटी रुपया केंद्र सरकारा कडल्यान हेजो आमकां वांटोय मेळपाचो आसा. तातूंतल्यान प्रत्येक घरात हर घर फायबर ही योजना पावन गोंय एक उंचेल्या पावड्यार IT सेक्टरात व्हरपाचें काम म्हज्या सरकारात करपाचें थारायलां. G20चे यशस्वी आयोजन आमचें सरकार करपाक शकलें आणि म्हणून तर G20च्यो वेगवेगळ्यो बसका राज्यांत जाल्यो आणि तातूंतल्यानूच आमी पळयता की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था साई 20 शिखर परिशदेचें आयोजन G20चे पर्यटन आणि ऊर्जा मंत्र्यांची बसका आशिल्ली ही राज्यांत आमी घडोवन हाडपाक शकले. G20च्या बसकेच्या भायर शंघाय सहकार SCO परराष्ट्र मंत्र्यांची बसका, निवळ ऊर्जा मंत्र्यांची बसका अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो मिशन इनोव्हेशन हेजी 8 बसका ह्या सरकार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर आमी ह्या वेळार घेवपाक शकले. G20च्या बसकेकूच गोंयांत आंतरराष्ट्रीय G20 चित्रपट पर्यावरण महोत्सव हो हातूंतल्यान जालो. त्याच बरोबर G20 देशांनी युरोपियन संघातल्या कांय देशांनी हातूंतल्यान वांटो घेतलो ही तिकीच महत्वाची बाज आसा. उल्लेखनीय केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय समयाच्या सुसत्रीत ह्या गोंय सरकारान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली घडोवन हाडल्यो ही एक गोंयाक अभिमानाची गजाल आसा. आणि G20चे डिक्लेरेशन हे गोवा डिक्लेरेशन्स म्हणून जातले ही गोंयकारां खातीर एक तिक्कीच अभिमानाची गजाल आसा. आमच्या सगळ्या G20च्या यशस्वी आयोजना खातीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफाचे खूप खूप अभिनंदन करता की तांच्यांनी केल्लें काम हे गोंयाक म्हाका दिसता उंचेल्या पावंड्याचेर व्हरून दवरता. गोंय टुरिजम क्षेत्रात खूप मोठ्या पावंड्याचेर व्हरून तांच्यांनी दवरला. त्या सगळ्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफाचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता G20च्या आयोजनाच्या बद्दल. गोंय सरकार क्लीन एनर्जीच्या बाबतीत सातत्यात एक पावल फुडें आसा. गोंय सरकाराची पुरवण आनी मागणी ह्याच्या नदरेत गोंय राज्यांत प्रचलित उर्जेचेर परिस्थिती मेळोवपा खातीर रिन्युएबल उर्जेची व्याप्ती मेळोवपा खातीर आर्थीक कार्यावळींतल्यान गोवा स्टेट क्लीन एनर्जी रोड मॅप हो आमी कार्यान्वित केला आणि गोवा स्टेट क्लीन एनर्जी रोड मॅप हाच्या खातीर आमी ग्रीन पॉवर, येरादारी इंधनाचे मिश्रण, मागणी व्यवस्थापन आणि ऊर्जा कार्यक्षमता आणि कार्बन इमिशन झिरो करपा खातीर 2050 पर्यंत राज्यात 100% आरी करप हो आमचो मोख आसा. आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा हो मोख कंप्लीट राज्यात 2050 पर्यंत आरीचेर व्हरपा खातीर गोंयांतले म्हजे सगळे भाव आनी भयणी सरकाराक सातत्यात मदत करतले आणि आमी हो प्लॅन यशस्वी करपाक शकतले. आणि हाच्याच खातीर SGVN आसतले मिनी रत्न ह्या कंपनी कडेन MOU सायन करून थीन मेम्ब्रेन फ्लोटिंग सोलार PV पॅनल्स आसतले किंवा पंप्ड स्टोरेज हायड्रो पॉवर आसतले ह्या संबंधात गोंयांत काम करपाक सुरवात केला.
गोंय सोलार धोरणात आणि नेट मिटरिंग प्रणाली वांगडा ग्रीड कनेक्टेड सोलार प्रणालीच्या छपरा खातीर येवजणेत सहभाग हाडपाचो गोंयांत आरी उत्पादनाचे नवीन नवीन मार्ग सोदपा खातीर गोंय सरकार सातत्यात तात्पर आसा. त्याच बरोबर 4 दिसां पयलींच आमी पळयला की पणजे सिटी ही सोलार सिटी जावपाची. फुडल्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पणजे सिटी ही पूर्णतः सोलार सिटी जावची की रिन्युएबल एनर्जीचेर कन्वर्ट जावची हो मोख आमी दवरला. सगळ्या पणजेकारांनी ताका सहकार्य करचें हेंय तेंच्या कडेन आमी मागता. आमी पळयता की स्वयंपूर्ण मित्रांनी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमकां खूब मदत केली आनी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरकारी अधिकाऱ्या खातीर तर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे गोंयचें स्वप्न साकार करपाक आमी पुराय गोंय आमी राज्यभर आनी देशभर पावोवपाक शकले. त्याच धर्तीचेर गोंयांत आमी पळयता की ग्रामीण मित्र कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर ह्या नांवाची ग्रामीण मित्र नवीन चळवळ आमी कार्यरत केल्या. कालूच जवळपास केंद्र सरकाराच्या 400 पेक्षा चड असलेली कॉमन सर्व्हिस सेंटर हाचो बरो उपयोग करून ताच्याच बरोबर ग्रामीण मित्रा खातीर जोडून म्हणजे गोंयांतली हर एक राज्य आनी केंद्र सरकाराच्यो ज्यो योजना ज्यो सिनियर सिटीजन आसतले जांकां घरा कडेन बसून अशा पद्दतीच्यो सर्विसीस जाय त्यांनी अल्पशें मान दिवन ह्यो सर्विसीस आपल्याक घेवच्यो म्हणून आमचे ग्रामीण मित्र जे आसा हे कार्यरत रावतले. आनी आयच्या आयटी क्षेत्रात पुराय देशापेक्षा एक पावल फुडें वचून आमी ग्रामीण मित्र ही कार्यावळ जी आसा ही फुडें सरसल्ली आसा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना आमी सातत्यात म्हणजे पळयता. वुमन एम्पावरमेंट इज अ क्रुशियल टू इंडियाज ग्रोथ. द डेज ऑफ सीइंग द वुमन एज अ हाऊसमेकर हॅव गॉन अँड वी हॅव टू सी द वुमन एज अ नेशन बिल्डर. माननीय प्रधानमंत्री हांची ही उतरां आसा. आमी सातत्यात महिले कडेन आमच्या भगिनी कडेन पळयता आसतना आदरपूर्वक पळयता. आमकां शाश्वत समाज जाय जाल्यार मागीर बायलांक फक्त सामाजीक न्हय तर आर्थीक नदरेन सशक्त करपाची आमकां गरज आसा. बायलांच्या उदरगतीची मोख दवरून आमी पळयता आर्थीक सशक्तीकरण करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी बायलांच्या सशक्तीकरणाक समाजाचो विकास हो सुनिश्चित करूंक शकता हो विश्वास म्हज्या सरकाराक आसा. म्हणून वेगवेगळ्यो योजना जाय त्यो ईडीसी मार्फत आसतल्यो पीएमईजीपी मार्फत आसतल्यो अश्यो वेगवेगळ्यो योजना कमी रेट ऑफ इंट्रेस्ट दिवन महिलांच्या खातीर आर्थीक लोन दिवप हें काम आमचें सरकार करता. आनी तेकाच एक पावल म्हणून अन्नपूर्ण योजना ही आमी महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटा खातीर सुरवात केल्ली आसा. म्हणून वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत आसतले महामंडळी आसतले एजन्सीज आसतले आनी संस्थांनी आसतली वेगवेगळी कॅन्टीन्स ही अन्नपूर्णा योजना कॅन्टीन म्हणून चलोवची हो निर्णय म्हज्या सरकारात घेतलेलो आसा. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे निर्णय हे गोंयांतल्या महिलांच्या खातीर युवकांच्या खातीर सातत्यात आमचे सरकार घेत आसा. माझी बस योजना आमच्या सरकारान म्हणजे आमी पळयता की आर्थीक वाड करपा खातीर आनी भौशीक येरादारी तांकां सुरळीत करपा खातीर प्रत्येक गोंयकाराक म्हणजे आयदर भुरग्यांक स्कुला कडेन कनेक्ट करपा खातीर तरणाट्यांक इंडस्ट्रीज कडेन कनेक्ट करपा खातीर आनी महिलांच्या खातीर येरादारी सोपी जावची म्हणून सरकारान माझी बस योजना सुरवात केल्या. हांव सगळ्या प्रायव्हेट बस ओनरांक आव्हान करता की तेंच्यांनी माझी बस ह्या सरकारी योजने कडेन जोडचे आनी कदंबा कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत चलयल्ली आमची माझी बस योजना ही गोंयांत नवीन ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांतली क्रांती घडोवन हाडटली हाचो विश्वास म्हाका आसा. हांव प्रत्येक आमच्या प्रायव्हेट बस ओनराक आव्हान करता की माझी बस ह्या योजने खातीर तुमी सगळ्यांनी जॉइन जावचे. नवीन क्रांती गोंयांत अशा पद्दतीत ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांतली घडोवन हाडुया आनी निश्चित रित्या म्हाका खात्री आसा तेंय शक्य जातलें. तुमकां खबर आसा की गोंयांतलें बऱ्यांतले बरें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक आमचें सरकार सातत्यात वावुरलां. म्हणून आयच्या वेळार आमी एक पावल फुडें मारता आसतना आमी टाटा बरोबर MOU सायन करता आसतना कॅन्सराची ट्रिटमेंट आनी कॅन्सर क्षेत्रांतली OPD ही गोंयांत सुरू जावची म्हणून टाटा हॉस्पिटल्स ऑफ मुंबय हांच्या बरोबर ही MOU सायन केला आनी थोड्या दिसां भितर म्हणजे कॅन्सराच्यो OPD प्लस ट्रिटमेंट ही गोंयांत दिवपाचो आमचो मोग आसा. निश्चित रित्या म्हाका खबर आसा आमी एक पावल हेल्थ सेक्टरांत फुडें घालता आसतना आमी IVI आनी IVF हाज्या सारकिली ट्रिटमेंट मोफत दिवपाचें गोंय सरकारान थारायलां आनी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो PHC CHC ते GMC पर्यंत सातत्यात सरकार हे आमचें दीत आसा. आनी हे सगळें करता आसतना खेळा मेळाचेरूय सरकारान एक उल्लेखनीय कामगिरी सातत्यात केल्या आनी आमकां सगळ्यांक जाण आमी वाट पळयता ते नॅशनल गेम्साची.
गोंय राज्यांत येता त्या 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर हाच्या मजगती प्रतिष्ठीत अशा 27व्या नॅशनल गेम्साचें आयोजन आमी करपाचें थारायलां आनी ह्या आयोजना खातीर म्हणजे जायती तयारी सरकाराच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट SAG आनी सरकारांतली वेगवेगळी खाती ही कामाक लागल्या. समेस्त गोंयकारांनी म्हणजे ह्या हेतूर मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचे हाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक भोवमानीस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या वेळार उपस्थित रावपाचे आसा. हे विशाल शिवधनुष्य पेलपा खातीर हांव उलो मारता गोंयच्या सगळ्या राज्यांतल्या विविध क्रीडा संघटनांक तांच्यांनी फुडें येवचें आनी पुराय ह्या सगळ्या संघटनांनी नॅशनल गेम्स यशस्वी करपाचें काम गोंय सरकारा बरोबर करचें. गोंय राज्य हे ह्याय क्षेत्रांत एक फुडें पावल मारतलें हाची म्हाका खात्री आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना माणकुलें गोंय, सुंदर गोंय, भांगराळें गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय हे अशेंच सुंदर दवरचें म्हणून तर ते क्लीन दवरची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. म्हणजे धाकल्या भुरग्या पासून व्हडा पर्यंत सगळ्यांची आसा. हांगा येवपी जो टुरिस्ट आसा तांचीय आसा. गोंय सरकार कोट्यांनी रुपया गोंय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता. आयदर ते बीच क्लिनींग आसतलें, रोड क्लिनींग आसतलें, पंचायतींनी क्लिनींग आसतलें, म्युनिसिपालिटींनी क्लिनींग आसतलें. सातत्यान दर वर्सा कोट्यांनी बजेट जे आसा हे आमी फक्त गोंय नितळ दवरपाक, सुंदर दवरपाक आमी स्पेंड करता. गोंय सुंदर आसा, नितळ आसा, हिरवेगार आसा म्हणून तर पर्यटन गोंया कडेन आकृश्ट जाता. आनी म्हाका दिसता हे पर्यटन अशाच पद्दतीन जर उरतलें आसत जाल्यार हें गोंय नितळ दवरपाची जबाबदारी आमच्या प्रत्येक गोंयकाराची आसा. आनी म्हणून तर आमी हें गोंय सातत्यात हिरवेगार दवरया, नितळ दवरया. तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य गोंय कचरा मुक्त करपा खातीर उरतलें. हांव सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक, सगळ्या बिझनेसमॅनांक आनी समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की गोंय स्वच्छ आनी सुंदर हिरवेगार दवरपाची संद आमी आज परत एकदां म्हणजे नेटान कामाक लागुया. आज हो 15 ऑगस्ट ह्या दिसा सगळ्यांक हुनहुनीत परबी दिताच आमी अमृत काळांत आसा. आमी विकसीत भारत 2047 स्वप्न दोळ्या मुखार दवरून वता. नव भारत निर्माण करपाचें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमच्या मुखार दवरला. चंद्रयान 3 आमी वयता आसतना पळयलें गोंयचे भुरगे अशाच पद्दतीन उदरगत करची म्हणून सायन्स सेक्टरांत सुद्दां गोंय खंयसरूच फाटी ना. वेगवेगळे पुरस्कारय वेगवेगळे फावटी गोंय सरकार सातत्यान दिता. आनी आमी सगळ्यांनी म्हणजे गोंय हें नव भारत निर्माण करता आसतना नवें गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय करपाक आमी सगळे जाण कटिबद्ध जावया. निमाणी सुवातीचेर हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करपाक सोदतां की आमचें गोंय हें एकचाराचें आसा. आमचें गोंय हें बंधू भावाचें प्रतीक आसा. तरी कांय समाज विघातक प्रवृत्ती हांगासर धार्मीक तडे निर्माण करपाक सोदता. इतर राज्यांतल्या विशया वयल्यान हांगासरलें वातावरण तापोवपाक सोदता. म्हाका दिसता आमचे समेस्त गोंयकार हेका अजिबात थारो दिवचो ना हाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. गोंयकारांच्या मदली एकजुटाय म्हणजे आमी पळयता की जाती धर्माच्या भितर आमच्या मदीं केन्नाच तडे येवचे ना. हांगासले हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे सातत्यात 1961 पासून आयज पर्यंत आमी सगळे जाण एकचारान वावुरल्यात. सगळ्यांचे प्रत्येकाचे सण उत्सव आमी एकचारान मनयल्यात. हाज्याय फुडें हो एकचार अशाच पद्दतीन घट्ट दवरपा खातीर आमी खंयसरूच कोणाकूच अशा पद्दतीन बळी पडचे ना हाची आज शपथ घेवया. आनी परत एकदां आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसतलो.